सर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या मध्ये हजर आसात भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणजे कलीग सिद्धार्थ, तसेच पक्षाचे सेक्रेटरी दीपक नाईक। पहिले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक कालच सुरू जाल्ल्या पवित्र श्रावण महिन्याच्यो तुमकां तशेंच सबंद गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार ह्याच आठवड्याक सरकारान वेगवेगळे ऐतिहासीक निर्णय जे घेतलेले आसात ते तुमच्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारां कडेन पावचो, हेजे खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा। पयले सुवातेर आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयत आसतना किंवा राजकीय मळाचेर काम करता आसतना अंत्योदय तशेंच समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावपा खातीर वावरता। आनीक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास जर विकसीत भारत 2047 जर जावपाक जाय, माननीय नरेंद्र मोदींचें स्वप्न आसा। आनी तशेंच आमचे गोंयच्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे ठरिल्लें आसा की 2037 गोंय आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी विकसीत गोवा जावपाक जाय। आनी हे जर आमकां सगळे करतले जाल्यार समाजातल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाक जाय, समाजातलो सगळो विकास आमकां करून घेवपाक जाय। म्हणूनच सरकारान पयली बरो निर्णय जो घेतलो आसा तो म्हळ्यार सरकारी खात्यांनी वेगवेगळ्या खात्यांनी डेली वेजीस म्हूण काम करणारे जे कामगार आसात, जेंकां मिनिमम 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले आसात, त्या सगळे कामगारांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाची धाडसी निर्णय आनी ऐतिहासीक निर्णय घेतलेलो आसा। तातूंत भितर आमकां खबर आसा अनेक वर्सां काम करणारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीनी काम करणारे आमचे डेली वेजीस कामगार आसतले, ज्यांची 7 वर्सां पुराय जाली तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळटलो। हेजो अर्थ तांकां सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो, लीव आसतली, सीक लीव आसतली, प्रिविलेज लीव आसतली, कॅज्युअल लीव आसतली, मॅटर्निटी लीव आसतली, PF आसतलो, ESI आसतलो, म्हणजे सरकाराच्या एम्प्लॉइजाक जे कितें बेनिफीट मेळटा ते सगळे बेनिफीट तांकां लागू जातले। आनी हातूंतल्यान आमी पळयल्लें आसा जवळ जवळ 3000 डेली वेजीस वर्कर गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करताले तांकां ह्या स्किमीचो लाभ जातलो। म्हणूनच आमी म्हणटा अंत्योदय म्हळ्यार समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत म्हळ्यार सामान्य कामगारां पर्यंत हो तांकां तेंचो उद्धार जावपा खातीर, तांकां तेंचो रायटफूल रायट दिवपा खातीर हो सरकारान घेतलो निर्णय आसा। म्हणूनच भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशाच्या वतीन आमी सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेंचे एंटायर कॅबिनेट आसतले तेंचो अभिनंदन करतात। आनीक गोंयकाराच्या वतीन तशेंच पक्षाच्या वतीन हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, तेंचो आभार व्यक्त करता। तसोच दुसरो जो निर्णय आमी कालच कॅबिनेटान जाल्लो आसा तो तुमी आयकल्लो आसतलो की 1972 जी स्ट्रक्चर आसली, घरां आसतली आनी लोकां मदें एक भंय निर्माण जाल्लो कितें जातलें कोर्टाचो निर्णय नंतर, त्या वेळी हेजेर निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा। आनी जेणे करून ही स्ट्रक्चर आसतली, घरां आसतली लिगलायज करपाची हो निर्णय जाल्लो आसा। म्हणूनच परत एक फावटी आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन गोंय सरकाराचें अभिनंदन करतात। समस्त गोंयकारांक ही परबी चवथीच्या पयलीं मेळ्ळी आसा आनी पवित्र श्रावण म्हयन्याकूय मेळ्ळी आसा। म्हणून परत एक फावटी हांव सरकाराचें अभिनंदन करतात। त्याच प्रमाणे फुडलें इन डिटेल आमचे कलीग, आमच्या पक्षाचे महासचिव आनी म्हजे कलीग श्री सर्वानंद भगत, म्हजे मित्र आनी पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी बाब दीपक नायक, तुम्ही सगळे पत्रकार बंधू, पहिले म्हणजे सगळ्याक श्रावण महिन्याच्या पयल्या शेनवाराच्यो शुभेच्छा। ह्या श्रावण महिन्याच्या सुरवातीकच आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जे दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला एक बरें काम करता, हाजे 2 घसघशीत निर्णय जाले। एक म्हणजे कित्येक वर्सां म्हणजे सरकारी नोकरेक गरज आसता त्या मनशाची, पूण खंय तरी ताका रिकग्निशन मेळना आनी डेली काम करता आसता। मागीर तो खंय तरी पंप ऑपरेटर आसतलो, एक फॉरेस्टाचो रक्षण करतो ट्रॅकर आसतलो, ऑर मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजिनियरींग कॉलेजान एक खंय तरी लॅब हेल्पर म्हणून एक काम करपाक आसतलो, स्विपर म्हणून काम करपाक आसतलो, आनी तो बावडो आपलो थंडसाणीन काम करत आसता। पूण ह्या सरकारान, दोतोर प्रमोद सावंतच्या सरकारान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक विडो उचलला की खंय तरी
बारीक मनशा खातीर काम करपाचें, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें. आतांच सर्वानंदान सांगलें की भारतीय जनता पक्ष हो बांदील आसा की खंय तरी अंत्योदय तत्वाचेर पक्षान ध्येय धोरणां आंखपाचीं. आनी ताका लागून जें कितें बारीक मनशा खातीर, बारीक समाजा खातीर जें करपाक शकता तें पक्ष करीत आयला. आनी तातूंत एक म्हणजे एक ऐतिहासीक निर्णय जो की हे जे डेली वेजीस म्हणजे ते बावडे दीस रात काम करता, मोरून काम करता, पूण खंय तरी आयचो पगार आयज घे, फाल्यांची कितें गॅरंटी नासता. आनी अशें ते कित्येक वर्सां जालीं काम करता. तांकां एक दिलासो दिणारो निर्णय म्हणजे आत्ताच सर्वानंदान सांगिल्लो तो प्रमाणे त्या घटकांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो अत्यंत बरो निर्णय आसा. गोंय सरकाराक ताजेर पगार वाडीचेर आमकां खर्चूय करचो पडटलो, पूण खंय तरी आमच्या समाजाचे घटक जे दुर्बल घटक आसात तांकां लाभदायक म्हणून निर्णय भारतीय जनता पक्षान घेतला. सर्वानंदान डिटेल सांगला जवळ जवळ 3,500 कुटुंबांक हाचो फायदो जातलो. म्हणजे जवळ जवळ 20,000 गोंयकारांक हांचो फायदो जातलो. आनी सगळे हे गरीब समाजांतले म्हणजे डेली वेज वर्कर, खंय तरी एक 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया पर डेचेर काम करपी. आनी म्हणून आमी परत एकदां भारतीय जनता पक्ष ह्या निर्णयाचें स्वागत करता. आनी गोंय बरो निर्णय पावचो, सगळ्यां कडेन पावचो, सगळ्यांक अवेर जावचें की भारतीय जनता पक्ष हे दुर्बल घटका खातीर कितें करता. म्हणून आयचे तुमचे मार्फत ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. दुसरो निर्णय जो एक बरो निर्णय दोतोर प्रमोद सावंत सरकारान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान घेतला तो म्हणजे काल घेतिल्लो, हांव इल्लिगल घरां म्हणचो ना, गोंयकाराची घरां इल्लिगल न्ही, इरेग्युलर आसात, रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस. खंय तरी सदांच टांगटी तलवार आसताली की म्हजें घर जातून हांव गेलीं 50-55 वर्सां, कोण 60 वर्सां, 70 वर्सां रावत आयल्या, तांकां आयज कोण तरी उठ्ठा, कोर्टान वता आनी कोर्ट हे कायद्या प्रमाणे तांकां डिक्लेअर करता इल्लिगल हावजीस म्हणून. आनी सरकारी यंत्रणेकूय ताका मागीर कोर्टाची ऑर्डर आसतकीर सरकारी यंत्रणेकूय ती बांदील आसता आनी ताका लागून तांकांय एक्शन घेवचें पडटा. पूण गोंयकारां खातीर कितें तरी जर करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सरकारान हो बरो निर्णय घेतला. म्हूण पयलीं म्हणजे तांचें अभिनंदन दोतोर प्रमोद सावंत, ताचे सगळे कॅबिनेट कलिगाचें अभिनंदन करता, पक्षाच्या वतीन अभिनंदन करता की एक ऐतिहासीक निर्णय घेतला. हो निर्णय 2007 घेतिल्लो, पूण 2007 जो सर्क्युलर आशिल्लो तातूंत इतल्यो किचकटीच्यो ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां की सर्वे नंबराचेर घर आसप, सर्वेचेर घर आसप हें तेय वेळार आशिल्लें. पूण तातूंत फुडल्यो 2 ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो तातूंत म्हाका दिसता गोंयकाराचें खंयचेच घर नासतलें, फक्त राजवाडे तातूंत येतले की खंय तरी प्लॉट एरियेचे 25% ही घराची बुन्याद आसची असो तातूंत एक जटील एक अट घाल्ली. आनी म्हाका तुमीच सांगपाचें की 1000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट हो खंयच्याय आज गांवांत गेल्यार खंयचोय प्रायवेट लँड 1000 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर आसताच, 25% ताजे आसत जाल्यार 1000 स्क्वेअर मिटराचे 25% 250 स्क्वेअर मिटर, 250 म्हणजे पालेशियल हावस जालें, राजवाडो जालो. हे खंयचेच सामान्य गोंयकाराचें घर हें जावपाक शकचें ना म्हणून ही अट तातूंत 2007 घाल्ली. आनी दोतोर प्रमोद सावंतान हेच वळखून, हेच गरीब मनशाचें दुखणें वळखून हो टोटल सर्क्युलरच चेंज केला. आनी तातूंत एक सिंपल अशी क्लॉज घाल्या की 70-72च्या दशकांत एक गोंयांक सर्वे जाल्ली, कॅडेस्ट्रल सर्वे जाल्ली तेन्ना, आनी सगळी स्ट्रक्चर्स ती डॉक्युमेंट जाल्ली. त्या सर्वेच्या आदाराचेर खुबशे 114 रिकॉर्ड्स अपडेट जाल्ले. आनी म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, म्हणजे काल तो निर्णय अनावन्स केलो की ज्याचे घर 1972च्या सर्वे प्लॅनाचेर लागला, ताचे स्ट्रक्चराचे ड्रॉइंग मॅपाचेर ड्रॉइंग आसा, आनी ज्या कोणाचे 114 अदर ऑक्युपंट आसतले, हावज ओन्ड बाय आसतले, हे कॉलमांक आयलां, तांकां खंय तरी सनद दिवची. म्हणजे खंय तरी आमचे गोंयकार जेन्ना घर वयर काडपाक, वाडोवपाक, फॅमिली वाडटा तशें घराची गरजोय वाडटा. लग्न जालें की नवी सून येता, दुसरोय चलो लग्न जालें की दुसरी सून येता, तांकां घर वाडोवचें पडटा. भावा भाव मदीं एक एकदां वाडटात फॅमिली, सगळ्यांचें घर वाडोवपाचो हो प्रश्न हो सगळ्यांक आसता. आनी म्हणून जेन्ना जेन्ना घर वाडोवपाक वताले तेन्ना एकूच प्रश्न येतालो
की सेटलमेंट जमीन आसा काय ना, आनी त्याच बेसिसाचेर परचे कोर्टाचोय निर्णय आदारीत आसा. आनी म्हणून हो बेजीस सुटावो करचो. मागीर खंय तरी आमची जी पळय पयलींची घरां आसा, ओरिजिनल आमची घरां आसा, त्या घराक एक दिलासो दिवपाक लागून हे फक्त एकूच क्लॉज दवरल्या, ती म्हणजे 1972च्या सर्वेचेर एक घर लागिल्लें आसपाक जाय आनी ताच्या नंतर ते 114चेर येवपाक जाय. आनी हे फक्त 2 हांचेर बेजिसाचेर एप्लिकेशन करून आमच्या गोंयकारांक हो एक बरो निर्णय आसा. ताका आपलें घर सेटलमेंट जमीन आसा म्हणून ही डेप्युटी कलेक्टर सर्टिफिकेट दितलो, ज्याच्या आधाराचेर ताणें म्युनिसिपल नसल्यार म्युनिसिपल कमिशनराक आनी पंचायतीन असल्यार पंचायतीक बरोवन तें घर लिगलायज करून घेवपाक मेळटा. ताजेर हावस टॅक्स पे करपाक मेळटा. आपलें घर मागीर खुबदां कितें जातालें की घर जर वाडोवपाक गेलो जाल्यार खंयच्योच बँको कर्ज दिनाशिल्ल्यो. मागीर तो बावडो कितें करतालो, खंय तरी आपल्या सेविंगांक हात घालतालो, भांगर घाण दवरतालो आनी खंय तरी पयशे अशे जमा करून तो आपलें एक धाकटेंशें घर उबारतालो. पूण हें सगळें सुटावो जावपाक मागीर ताका आपली घराची ओनरशीप मेळटा. आनी म्हणून हो कायदो जाय आशिल्लो फक्त कोर्टाक दाखोवपाक न्ही आनी कोर्टाच्या निर्णयाक एक दिलासो दिवपाक न्ही, पुणून गोंयकारांक स्वताचे हक्काचें घर दिवपाक हो दोतोर प्रमोद सावंतान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केल्लो कायदो अत्यंत म्हत्वाचो आसा, सुटसुटीत आसा. आनी तातूंत हेंय बरयलां की 7 दिसां भितर निर्णय दिवपाक जाय. मागीर अशें न्ही की कोणें तरी एप्लाय केलें आनी वर्साच्या वर्सा तें एप्लिकेशन थंय पडिल्लें आसा, तें वता चलता, हियरींग जाता, हें जाता, कोण येता कोण वता, अशें ना. 7 दिसां भितर ताका कितें ते निर्णय कळटलो. आनी निर्णय करपाकय सुटसुटीत दवरला, खंयच किचकटीच्यो अटी घालूं ना. आनी म्हणून हो कायदो हो ऐतिहासीक कायदो आसा, बरो कायदो आसा, गोंयकारांक दिलासो दिवपी कायदो आसा. म्हणून हांव परत एकदां पक्षाचें अभिनंदन करतां, दोतोर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करतां आनी नरेंद्र मोदीजीच्या स्वप्नाचेर पांयार पांय घालून फुडें सरता. डबल इंजीन सरकार हें. आनी जें नरेंद्र मोदीजीन चिंतलां, मनान हाडलां की गरिबांतल्या गरिबाक पर्यंत आमचें सरकार पावचें, ह्याच वाटेर दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पक्षाचे गोंयाकय सरकार चलता. अभिमान दिसता की डबल इंजीन सरकार बरें काम करता म्हणून. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर न्ही, फक्त रस्ते आनी पूल बांदून करना, तेंय जाय, तेंय गरजेचें आसा, पूण ताज्या भायर वचून प्रत्येक गोंयच्या घरा पर्यंत हें सरकार पावता म्हणून अभिमान दिसता. आनी म्हणून मना काळजांतल्यान हांव आमच्या पक्षाचें तशेंच सरकाराचें अभिनंदन करतां. कितें आनी हांव एकच म्हणजे तुमच्या मार्फत आयज आमी 26 तारखेचेर आसा, नाजाल्यार फाल्यां सोमार दीस कोणूय वतले आनी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान लायनी रावन थंय एप्लाय करचें न्ही. 1 तारखेच्यान हो कायदो अंमलांत येता आनी म्हणून 1 तारखेच्या नंतर जाका कोणा एप्लाय करपाक जाय ताणें अवश्य एप्लाय करचें आनी ताका रेडी फॉर परफॉर्मन्स. हय. आनी सगळें तातूंत हेंय ना की कशें बरोवप, ते फॉर्म कशें बरोवप, मागीर एजंटाकय ताका हें करना, मागीर ते ऑफिसा भायर खंय तरी कोण तरी बरोवपाक थंय पयशे घेतात, तेंय ना. फॉर्मॅट बिर्मॅट सगळें रेडी आसा. खंयचें फॉर्मॅट आसा, फक्त तुजें नांव, हावज नंबर, गांव इतलेंच जाय आनी सायन जाय. इतलें सुटसुटीत सरकारान करून दिलां. आनी म्हणून एक अत्यंत बरो निर्णय सरकाराचो. सगळे गोंयकारांक जी इरेग्युलर आसा, म्हणजे हांव इल्लिगल म्हणचोच ना, इरेग्युलर जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक हो कायदो हाडला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.